एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर लोक घेऊन वचप हे आणि कायदो आपल्या हातान घेवप हे योग्य न्ही आणि हे लोकप्रतिनिधीक फावना. म्हणून माझ्या सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट आसा आणि आंदोलनकर्त्यांकूय रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही लॉ अँड ऑर्डर कायदो हातान घेऊ नकात. आमदाराच्या घराकडे वचून बसू नकात. तुमकां आंदोलन करपाचें आसा, तुम्ही रायट प्लॅटफॉर्म आझाद मैदानाचेर तुम्ही आंदोलन करपाचें, तुम्ही आंदोलन करात. प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें आहात. म्हजो थंय कलेक्टर कंटिन्युअसली तांच्या बरोबर आसा, ताका दिवचें. डिस्कशन ज्या फोरमाचेर करपाचें त्या फोरमाचेर तेंच्यांनी डिस्कशन करचें. पण अशा तांकां कायदो हातान घेवपाक सोबना. आणि विशेष करून लोकप्रतिनिधी जांकां वेगवेगळे फोरम आसा डिस्कशन्स करपाचे, त्या फोरमाचेर डिस्कशन्स करचे सोडून तांच्यांनी अशा पद्दतीत कायदो हातान घेवप हे तर तांकां बिलकुलूच सोबना. माजी तांकां परतूय बी हांव स्ट्रिक्टली सांगता, खंयसरूच कायदो हातान घेवं नाकात. तांच्यांनी डिस्कशन करपाचें त्या फोरमाचेर डिस्कशन करात. ज्या विशयाचेर म्हणजे त्या 39चेर उलयता आसत, बाकीच्या हेचेर उलयता आसत, तांच्यांनी वेळ पडल्यार त्या फोरमाचेर येवन डिस्कशन करचें. म्हणून हांव सांगता की आमचे पुलीस संयम बाळगून आसा. पुलीस इतको वेळ तांकां कंट्रोल करून आसा. म्हणून पुलिसाकूय बी म्हणजे आपलो लॉ अँड ऑर्डर ही मेंटेन करपाक दियात. कंटिन्युअसली वदळच्यान पुलीस तांकां सांगत आसतात की कायदो हातान घेवं नाकात. हेवटेंतल्यान तेवटेंतल्यान प्रत्येक वचून डायरेक्टली एखाद्या मंत्र्याच्या घरा कडेन वचप हें योग्य न्ही. कारण इट इज पर्सनल प्रायवसी आसतली. त्या खातीर तांच्यांनी डेकोरम जो आसा पळय न्ही, हो डेकोरम मेंटेन करचो आणि आपलें आंदोलन जें आहा तें योग्य मार्गान, लोकशाही मार्गान तेंच्यांनी आपलें आंदोलन चालू दवरचें. कोणी तांकां ना म्हणूंक ना आणि लोकशाही पद्दतीत तेंच्यांनी आंदोलन करचें. त्या खातीर कोणी तांकां ना म्हणूंक ना. सर म्हणल्यार लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक तुम्ही कॉन्टॅक्ट केला सांगपाक अशें? लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक आज हांवें कॉन्टॅक्ट करूंक ना. बट लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक स्वता तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, ताका कायद्याच्यो सगळ्यो बाजू खबर आसा आणि त्या खातीर आंदोलनूय कशें करप हें ताकाय खबर आसा. ताती तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक अपील करता की तांच्यांनी डेकोरम मेंटेन करचो. तांकां आंदोलन करपाचें, तेंच्यांनी आंदोलन करचें. बट तेणी समजचें की ज्या मंत्र्याच्या घराचेर तो आंदोलन घेवन येता तो तेजो कलीग आसा. हांगासर त्याची सेक्युरिटी डेट इज ऑल्सो द कन्सर्न. त्याच्या घरात बाकीचे लोक आसा, त्याची सेक्युरिटी ही पुलिसाची कन्सर्न आसा. त्या खातीर आयज पर्यंत गोंयांत अशा पद्दतीत कोणाच्या घरार आंदोलन घेवन वचपाचें जावंक ना. एकदां मुख्यमंत्र्याच्या तुम्ही ऑफिशियल बंगल्याचेर एकदा पयलीं हेच्या पयलीं आयल्या, बट कोणाच्या घरा कडेन अशा पद्दतीत आंदोलन करच्यांनी वयचें न्ही. आमी असेंब्लीचेर वता ठीक आसा, तो पर्यंत एक आंदोलन करपाक एक तेंच्यांनी आंदोलनाचो नियम जो कितें आहा निदान तितके तरी डेकोरम मेंटेन लीडर ऑफ ऑपोजिशनान तरी दवरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ताजेर हांव परत एक सांगतलो, हें डिस्कशन हांगा करपाचें न्ही. तांकां जर डिस्कशन करपाक तांकां हांवें म्हटलां वेगळे वेगळे फोरम आसा, त्या फोरमाचेर तेंच्यांनी डिस्कशन करचें. कायद्याच्या बाजू तेंच्यांनी डिस्कशन करचें. इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट किंवा कोर्टान आसा, थंयसर डिस्कशन जाता. किंवा तांकां डिस्कशन करपाक वेगवेगळे फोरम आसा. दिस इज नॉट वे टू डिस्कस. सरकार डिमांड करता की 30. परत एकदा सांगता हांव, ताका त्यांनी वेळच्या वेळ पडलो जाल्यार विरेशान म्हाजे कडेन ह्या विशयाचेर उलयता. विरेशान म्हाजे कडेन ह्या विशयाचेर उलोवचो. 2 दीस पयलीं तुमकां कॉल केल्लो सर तेंच्यांनी. हांवें 2 दीस पयलीं विरेशान म्हाका कॉल केल्लो. हांवें ताका सांगलां की एखाद्या ऑफिसानूय बी म्हणजे हांवेनूय ताका त्या वजेचेर सांगलेलें की एखाद्या ऑफिसान निवेदन दिवप हांगा पर्यंत ठीक आसा, बट ऑफिसाचोय डेकोरम मेंटेन दवरप हो गरजेचो आसा. हांवें सांगलेलें की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन दवरात. ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन दवरचो. दिसभर रातभर एखाद्या ऑफिसात इतके लोक घेवन बसून रावप हें योग्य न्ही. आमी पळोवचें, निवेदन दिवपाक कोणी हाडिल्लो, निवेदन दिवचें त्या ऑफिसान. आंदोलन करचें जाल्यार आंदोलन वेगळ्या जाग्यार वचून करचें. की एखाद्या ऑफिसान रातभर थंयसरल्यो फाल्यां सकाळीं म्हणजे ऑफिसांतल्यो फायली जर चुकून ना जाल्यो, आनी कितें जालें आसत, आनी कोणाकूय ते कितें जालें आसत ऑफिशियल स्टाफाक जाल्यार त्या खातीर आमी आमच्या पुलिसांनी कंटिन्युअसली 12 वरां तांकां रिक्वेस्ट केल्या ऑफिसांतले भायर सरात की तुमी वेवस्थीत वचून भायर बसात, ऑफिसाच्या भायर आंदोलन करात. म्हणजे पुलीस म्हणजे मामलेदार ह्या सगळ्या जाणांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केलें आणि ताका रिक्वेस्ट करून सांगूनय बी तेणी आपूण स्वता सांगलां, व्हिडिओचेर आसा ना, आपूण भायर सरतना आपल्याक उखलून व्हरात म्हणून. म्हाजो ही द कलीग म्हाजी ताका रिक्वेस्ट आसा की तेणी व्यवस्थीत डेकोरमाचेर जे आसा व्यवस्थीत डिस्कशन ताच्या वांगडा डिस्कशन करपाची तयारी आसा. आमचे पुलीस हांच्यांनी संयम बाळगला. हांवेनूय बी तांकां कूलली सांगल्या की तांकां अजूनय सांगात की तांच्यांनी आझाद मैदानाचेर आंदोलन करता, आझाद मैदानाचेर तांच्यांनी आंदोलन करचें. व्यवस्थीत वेगवेगळ्यो वाटो आसा हे जे डिस्कशनाचे, त्यातूंतल्यान तेंच्यांनी हो प्रश्न सुट. तांकां कायदो हातान घेवपाक तांकां कोणी सांगला.
कायदो हातान घेवचो न्ही म्हजें म्हणणें आहा ताका जबाबदारी बी LOP आनी बाकीचे लिडर्स इफ जर कितें सिच्युएशन जाली तर ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? हांवें त्या खातीर सांगलां आंदोलन करते बी जबाबदार आसतात त्या खातीर आंदोलन करतल्यांनी तांच्यांनी ही कसलीच आंदोलन करतल्यांनी परमिशन घेवंक ना तेंच्यांनी रूट डिसायड करूंक ना तेंच्यांनी खंय वयतलें सांगूंक ना तरी सुद्दां पुलिसांनी तांकां प्रत्येक कडेन आडोवपाचो प्रयत्न केला ओके अजून पर्यंत पुलिसांनी कोणाचेरूच म्हणजे कसल्याच पद्दतीचो कांयच करूंक ना म्हणून म्हाजें सरळ तांकां सांगणें आहा की तेंच्यांनी आंदोलन योग्य मार्गाने करचें आनी आंदोलनाक जर वेगळी दिशा दिता आसत जाल्यार आंदोलन करते लिडर दिता हांव सरळ म्हणटलो त्या खातीर तेंच्यांनी खंयसरूच न करता तेंच्यांनी योग्य आझाद मैदानाचेर तांकां करपाचें आनी आंदोलन थंय करचें गरज पडल्यार पोलीस फुडची एक्शन घेणार? आफ्टरऑल म्हणून ताका सांगलां हांवें आफ्टरऑल जर तेंच्यांनी हें केलें आतां म्हाका एक सांग शेवटी सगळ्यांचें प्रोटेक्शन हें पुलिसांचें काम आसा सगळ्यांचें प्रोटेक्शन फाल्यां सकाळी चोशी वाटेंतल्यान एखाद्याच्या मंत्र्याच्या घराचेर चोशी वाटेंतल्यान लोक धांवून वता म्हणजे हें कितें हेका कोण जबाबदार हेका आंदोलन करते जबाबदार आसात त्या खातीर तेंच्यांनी आमकां जी लोकांची काळजी आसा म्हाका त्या खातीर हांव लोकांकूय अपील करता की अशा पद्दतीन म्हणजे कोणूय भडकयता म्हणून भडकून वयचें न्ही आंदोलन करपाक जाय आसत आंदोलन फाटले फावटी तेंच्यांनी आंदोलन करूंक नासलें तेंच्यांनी 40 दीस आंदोलन केल्लें योग्य मार्गान करचें आंदोलन करपाक कोणी 2 अडवंक दीस ना. पयलीं TCP मिनिस्टरान स्वता सांगलेले कोरोनी बसोनी म्हणून हांव तांकां. परत एकदां सांगता हांवें योग्य सांगपाचें इन्स्टिगेट सांगलें. केलें नाही बट दोतोर ती खंयतरी चूक झाली कशी दिसना 45 हांवें मेसेज दिवपाची सगळ्यांक दिल्या 39A मेसेज तुमचें काय डिस्कशन अजून जावंक ना तुमच्या मंत्र्यांकडे लोक जाल्या कितें